Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 16, verse 1 to 12, Paul turns from resurrection glory to real life generosity. He gives final instructions to a growing church about giving, about plans, about people. This is a call to faithful, loving community. कोरिंथकारांक पयलें पत्र ओवेसोर 16 ओळी 1 ते 12. संपादनी थोड्यो बुद्धी नोमान भोगतांक आधार दिवचे खातीर दाना एकठांय करचे विशीं गलासियांतल्या पवित्र सभांक हांवें दिल्यात तेच नेम तुमी सांबाळात. दर सातोळेच्या पयल्या दिसा जोण्यातल्यान आपापले तांकी पोरमाणे कितें गांठीक मारून कुशीन दवरचें. हे पोरी हांव तुमचेशी येतोच वर्गुणी काडची आनीक गरज पडची ना. हांव तुमचेशी येतोच तुमची मान्यताय आसलेल्या मनशां कडेन हांव पोत्रां दितलों आनी तांचे उद्देशी तुमची दानां जेरुसल्याक धाडटलों. हांवें वेचें पडलें जाल्यार ते म्हजे बराबर वेतोले. मासेदोनियांतल्यान म्हाका वचूंक जाय, तर मासेदोनियेक भेट दिल्या उपरांत हांव तुमचेशी येतलों. तुमचे मदें घडये हांव थोडो वेळ रावतलों आनी घडये हिंवाळो पर्यंत तुमचेच मदें सारतलों. उपरांत खंयसरूय हांव वचोन जाल्यार म्हजे फुडले वाटेक तुमी म्हाका आदार दितोल्यात म्हूण रावतां. फकत वाटेर थोडो वेळ तुमकां भेट दिवची म्हाका खुशी ना. सोम्याची खुशी जाल्यार तुमचे मदें बरोच वेळ सारूंक सोदतां. 50व्या दिसाच्या उत्सवा पर्यंत हांव एफेज शारांत रावतलों. खरेंच हांगा जायतो फायद्याचो वावर करूंक दार उक्तें आसा, पूण थंय विरोध करतलीं जायतीं जाणां आसात. तिमोत तुमचेशी येत जाल्यार ताका भिरांत वो हुस्को आसूंक कसलेंच कारण दिवं नाकात. तोय म्हजेच भाशेन सोम्याचें काम करता. कोणेंच ताची बेपर्वा करची न्हय. म्हजेशी जोरे भाशेन परतून येवंक ताका आदार दिवन वाटेर घालात, कित्याक आमच्या भावां भयणी बराबर ताची वाट पळोवन आसा. आमच्या भावा आपोलो विशीं हें सांगचें आसा. दुसऱ्या भावां भयणी बराबर तुमकां भेट दी म्हूण हांवें ताचे लागीं प्रार्थून मागलें, पूण अशें करूंक ताका आतां बिलकूल खुशी ना जाली. बरी सोंद मेळत तेन्ना तो तुमचेशी येतलो. Paul shows us what mature church life looks like. Giving that's regular and joyful. Planning led by the Spirit. Welcoming and honoring fellow workers. And even in the mundane, there's a sense of purpose. Every offering, every trip, every word, done in love for the Lord. Let us pray. Lord, help us serve with joy, give with purpose, and love those who labor in your name. Let even the small things be done for your glory. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.